मीटिंग अजूनही चालू हा हय and most important thing is we had visited this site कलसा जे डायवर्जन जाला आणि मलाप्रभा बेसनान उदक गेला मदयचे ती सायट आमी इन्स्पेक्ट केल्ली 2018 हिंगासरलीच हावजाचे मेंबर्स गेल्ले इंजिनियर्स गेल्ले आणि आता अंडर प्रवाह कमिटी तेंच्यांनी पयल्ले हा आमचो बदामी चीफ इंजिनियर तेंच्यांनी पयले आमी मागल्या आयज मिटिंगीक सगळे आहले आमचो ऑनरेबल मेंबरूय आहलो बाकीचे सगळे आहले विजय सरदेसाय एवरीबडी दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the house committee wants to visit this site to check the facts. सगळे न्यूजपेपर बरयता की काम चालू हा म्हणून काम चालू हा वॉटर डायवर्जनाचें काम चालू हा तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान आजुनी आमकां रिलीफ दिवंक ना सुप्रीम कोर्टान हेजेर स्टे दिवंक ना कामाचेर केस चालू हा सुप्रीम कोर्टान स्पेशली पिटिशन घातला पळय ते 2023 पासून घातला पळय ते चालू हा तेजेर डेट येयल्ली इन नोव्हेंबर 13 नोव्हेंबरान डेट येयल्ली तेजी आतां नेक्स्ट डेट येवंक ना सो आमी मागला की आमी पर्सनली वचून पळोवंक सोदता म्हणून हाऊस कमिटी ऑफ गोवा ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हाऊस कमिटी विथ द चेअरमॅन एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो कॅन कम टू सी सो वी वॉन्ट टू गो एंड पर्सनली विजीट दीस सायट बॅक अगेन एंड टू सी बिकॉज 2018 आणि आता आमी 25 पावत ट्रिब्युनलान आपली ऑर्डर दिल्ली आहा पूण ट्रिब्युनलान हुंयसरूच बरोवंक ना की हें बेजन जें बांदलां तें काडचें म्हणून हे मलाप्रभा हितून बेजनान ते व्हरता सगळे हे कलसा जो बांदला आख्खो बेजन तेणी जे चॅनल बांदला हे ऑलरेडी आमचें उदक व्हरता हें काम सगळे म्हणटा बॉन आहा न्यूज पेपर म्हणटा चालू आहा कर्नाटकाचे पेपर म्हणटा गोंयचे पेपर म्हणटा हे आमचो रिपोर्ट म्हणटा चालू आहा म्हणून सो हे खऱ्यांनीच चालू आहा बॉन आहा हें सगळें पळोवचें म्हणून आमी आयज मागला हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट आनी आफ्टर नियरली 1.5 year ही परतून आमी आयज हाऊस कमिटी येयले अशें आमी मागलें की एवरी मंथ जावचें म्हणून ही हाऊस कमिटी जी आहा ही एवरी मंथ बसची वा एवरी सेकंड मंथ बसची म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय हेजेर कितें तरी एक कॉन्क्रीट डिसिजन जावपाक जाय निर्णय येवपाक जाय आनी आमी वी हॅव टू पुट इन अ स्ट्रॉंग फायट इन द सुप्रीम कोर्ट एज फार एज दॅट ट्रिब्युनल ऑर्डर इज कन्सर्न ट्रिब्युनल ऑर्डर जी म्हणटा कितलें उदक तांकां दिवचें कर्नाटकाक कितलें महाराष्ट्राक दिवचें उरलेले गोंयांत पूण खंयसरूच ते ऑर्डरीन अशें म्हणना की ते कशें दिवचें पळय तें ड्रिंकींग वॉटर पूण ते बेजन बांदला तितून ड्रिंकींग हूंय तितून आख्खें उदकूच वयतलें आमचें तो प्रश्न थिंगा आहा हें म्हाका दिसता गोंयकारांक सजमोवपाची आयज गरज आहा आनी टू इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर मदय जाल्यार हे आमी स्ट्रॉंग केस आमची सुप्रीम कोर्टान हेचेरूच ह्याच पॉयंटाचेर मांडपाची गरज आहा की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तांकां एनओसी मेळोंक ना सो हे कशें बांदता हे वायल्ड लायफ सँक्चुरीन जेन्ना एक कितें बांदूंक सोदता तूं एक फातर पासून हालूंक सोदता जाल्यार तेंची एनओसी लागता ती एनओसी तांकां मेळोंक ना आनी जेन्ना तेंची एनओसी मेळोंक ना जाल्यार हें काम कशें चलता फुडें आनी तांकां जेन्ना एनओसी मेळता सेंट्रल गोवोरमेंटा कडसून की काम तुमी करा म्हणून पूण मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी वयता तांकां स्टे आजुनूय मेळना पूण सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणून ते म्हणटा सेंट्रल गोवोरमेंट म्हणटा सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणजे कितें हेचो निर्णय येयसर तुमी करचे न्हू पूण आमी तुका एनओसी दिता पूण हितून भितर तेणी काम चालू केला वा ना हेचेर प्रश्न आहा डेट तुमची फायनलायज जाल्या केन्ना विजीट जाता ना विजीट म्हणजे कितें आमी आतां परमिशन मागता परमिशन आवर लेटर हॅज टू गो टू द स्पीकर ऑफिशियली स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली शूड रायट टू द स्पीकर ऑफ कर्नाटका and they have to ask the government speaker should ask the government that a house committee is coming to see this disputed site as far as Kalsa Bandura Malaprabha बेसनान जे उदक आमचे डायवर्शन आहा जे फायट चालू आहा आमी पळोवंक सोदता अनेकदा आदी आमकां परमिशन मेळ्ळें अर्लियर वी हॅड गॉन परमिशन वॉज गिवन
सो आतां परतून आमी अनेकदा परमिशन मागता ऑफिशियली जावन तें परमिशन आनी तेन्ना आमी सगळे वयतले तेणी आमकां परमिशन दिवपाक जाय कर्नाटकान आयज आमी डिसिजन घेतलां एवरीबडी हॅज एग्रीड टू दीस डिसिजन एंड दीस डिसिजन वील गो टू द स्पीकर टुमॉरो and speaker will have to write to the Karnataka speaker and speaker will have to seek the permission of the government for our visit over there. Thank you. सगळे आमदार म्हटले की फक्त हाऊस कमिटी मेंबर हाऊस कमिटी बट तितून आमदार पासून येवंक जाता तशें ते चेअरमॅनाची प्रोगेटिव्ह ते हांव कांय सांगूंक शकना बट आमी हें मागलां